सो आज हैप्पी दिवाली, दिवाळीच्या सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. सबको हैप्पी दिवाली को बहुत सारे शुभकामनाएं. तो सगळ्या टाईपचे म्हटले झाले. बिग बॉस सगळे म्हणून सांगतात हॅपी हॅपी दिवाळी सगळ्यांक. आता आम्ही वयता गिफ्ट घेऊन. ॲक्च्युली कितें जालें ना, आता व्लॉग स्टार्ट केला आणि घरा म्हणजे कितें कोणाचेच ना आला. हांव रेडी जाला आणि आम्ही वयता आतां ऑफिसान. ॲक्च्युली सगळ्यांक गिफ्ट दिवपाक वयता, सगळ्यांक म्हणजे स्टाफांक गिफ्ट दिवंक वयता आमी. येतली कित्याक की मागीर गाडी ना आमची आणि मागीर पॉसिबल ना वचपाक. म्हाका सांजे म्हणलो वचया पयलीं रेडी बी जाता, गिफ्ट दिवनूच येवया. येवन म्हाका सगळें कारेट बिरेट फोडूंक जाय. ते कांयच तो प्रोसेस करना. ते की सुनांदा आमचे येता पळय झाडू मारूंक बसूंक येता, ते येयले आयज लेट. आणि हांव न्हावन बीन सगळें रेडी जाल्लें. ताका म्हणटलें सगळें रेडी कर गो म्हणटलें, पूण तेच येयले लेट आनी म्हाजे सगळे प्लॅन चेंज जालो. सो ते आतां आमी सकाळीं फुडें वचून येता ऑफिसान. पयलीं प्रॉब्लम कितें जालो ना, बाय कालच्यान बरें नासलें, ताका आयज मातसो सकाळचो स्लायट फिवर आहा. आनी कितें जाल्लें, दिदीक सकाळचें मातशें आपयलें हांवें. म्हणजे दिदीक हॉलिडे आहा, जिजू कामाक गेला म्हणून ती मेन घरा वचना, ती आहा. आनी म्हटलें दिदी मातशें एक 10 मिनटां खातीर यो, दिदी आपलें जेवण अशें कितें करता आसा. डायरेक्ट दिदी येयलें आपल्याक वचोंक जाय म्हणून आमी ऑफिसांतून वचून येता. मागीर तूं वच. तुवें सगळ्यांक विश केलें न्हू हॅपी दिवाळी परत सगळ्याक. रावा सगळ्यांक सांग. तुवें विश करूं ना मरे, तुवें विश केला केल्लो मातसो इल्लोसो मातसो विश केला. आतां सारकें विश कर. आयज आमचे सगळे म्हाजो सकाळी कालच्यान मूड ऑफ. काल बाय बरें ना म्हणून काल मूड ऑफ कांय करूंक गावना. आनी आयज मूड ऑफ सुनंदा खातीर की सुनंदा आमचे लेट येयले आयज. कामाची वाट लागून ऐसा होता है, छोटे छोटे घर में बड़े बड़े ऐसा होता है. कितें तर शाहरुख खानाचा डायलॉग मारता काय. सकाळी सकाळी तू सलमान खानाचे डायलॉग मारतालो मरे. अरे देवा, अडेकोम सडेकोम सगळे म्हणटालो मरे. मागीर सो असो आता आमी वचून गिफ्ट दिवन येता, तांकां विश करता आनी मागीर येवन सगळे काडीट बिडीट मागीर फोडटले. केलें तुवें विश न्हू? हय. आणि परत करू नाका लोक म्हणटले कितें आला पिसाला म्हणून. चलो चलो वयता आमी. सो आसा खुबशे कितें कितें बारीक बारीक आहा ते सोंपयता पयलीं. हा सकाळी सकाळी गाडी उरचे ना आमचे कडेन, गाडी टुराक वयतलो न्हू. तेजे पयलीं आमी वचून येता. मेन कितें काम हा ऑफिसान बीन सगळें सोंपोवन येता. मागीर लेट वयतली म्हणल्यार गाडी ना आनी मागीर वयता म्हणल्यार बायकूय पॉसिबल ना घेवन वचपाक. सो ते आहा ते फाल्यां एक तर वचोंकूच जाय आनी बायकूय व्हरोंकूच जाय म्हणटा लक्ष्मी पुजनाक. लास्ट इयर लक्ष्मी पुजनाक बायक फर्स्ट टायम येल्लेले ऑफिसान. तेजे पांय बीन हे केल्ले आमी तेन्ना. सो तशें आसलें. सो ऑफिसान येयली पळय जाल्यार हांगाय सगळें क्लिनींग चालू आहा. सो असो आमकां रावपाचें ना, आमी जस्ट तांकां विश करतले आनी वयतली. आज एक्चुअली स्टाफ येवना आमचे, ते पुसूंक येता पळय तेवूय गावले. विश करता तांकां आनी वयता. हॅपी दिवाळी. आनी कित्याक गावले मानसी येवना. मानसी पळय हांगा घरा बसता. आनी विश करूं हॅपी दिवाळी. सो वचोन येयले आमी ऑफिसान बेगीन बेगीन. हेपळय दिदी येयल्ले न्हू, सो दिदी आतां आपूण वयता म्हणटा. हांवें 2 मिनटां रावना. दिदीन हेपळय बायक गिफ्ट हाडला. हांवें म्हाका गिफ्ट हाडूं ना, बायकूच हाडला ना म्हणा. आनी म्हाका गो आनी आदी फोडूंक जाय मरे. हय कालाटी फोडून दिदी फोडून येयले आपल्या घरा. ते च्या सुद्दां पिवन येयला, अजून च्या पिवना. म्हणजे सकाळचे कालाटे फोडटले म्हटल्यार सुनंदान पुसू बी नासलें न्हू. दी गो बायक अजून कितें आयज ताका बेश्टे गरज थंड पुसपाचें न्हू. नॉर्मल आसता. कितें बायक गिफ्ट घेवन येयला म्हणल्यार पळय दिदी. तेच भायर म्हाका हाडूं ना, तुका हाडूं ना. आदी हाडूं ना कितें आनी घातल्या. हे पळय टी शर्ट घातला तेणें ते दिदीन हाडलेलें. हांव उबो राव रे पळोवया कशें दिसता. हे पळय दिदीन बायकूय आनी आदिकूय हाडल्या. आदी न्हावन बीन रेडी. हे बायचे समतें दाखय नाल्या आमकां. समतें आयज पळय मागीर बायक घालता नाल्यार. बाबा भाजीन कितें हाडला पळय बाबा. बाबा पळय दी गो ताका, दी गो. ते माम करता ते गाडाक माम करता रे. हाले पापू हाडला. अशें ते बॉक्सान घालून दी खुश जाताले. म्हणजे अशें ताका बॉक्स बीन आवडटा. बॉक्स पिशवी दिवं नाका, बॉक्सूच पॅक करून दी. आनी आपूण दिता खादी. हॅपी दिवाळी म्हण मरे. हॅपी दिवाळी गिफ्ट. हे पळय हांव ओपन केलें पळय आपल्यान सोमतें.
बाबा असे टर्न मारून पण मला बाबा सगळे हॅपी दिवाळी म्हण. भैया हॅपी दिवाळी म्हण. आधी चला हात दे का तर बाबा आधी हात मग हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी म्हण. दिवाळी हॅपी दिवाळी म्हण. असं हॅपी दिवाळी. आमका फक्त हात दे आता ते काय ना. कळणार आणि मग फ्रँकीश दे थँक्यू म्हण भैया फ्रँकीश देऊन. हय बाबा तेजे ते धाकटी कढाई घेतला नाही कितें करता ते. मग फ्रँकीश दी भैया थँक्यू म्हण माचीक बीन दी. दीदी खंय काली फोडून च्या पिल्यार कितें करून येलें फोव करून येयलें तूं. हाडूंक जाली न्हू जिजू गेलो खंय कामाक. जिजू आयज कामाक फाल्यां हॉलिडे 2 हॉलिडे गावना न्ही. तू येतलो ना आधी. आधी येयना खा आधी आपण येयना आधी रावता खंय फाल्यां वयतलो न्हू रे आधी लक्ष्मी पुजना. सगळें जालें फकत कालिटूच फोडपाचें आहा आनी ह्या वर्सा आदी हांगा आहा सो हांगा फोडटलो खंय तो. चल आदी रावला केन्ना फोडया म्हणून राव जालें आतां फोडटा. उबें रावता फकत पांयाचेच घे आमी. हे आदी धाकटो फोडटलो रे. हे तूं फोडटा. तुका कितें फोड काडले. कितें दिवाळी कितें नाले बिले जाले की कालीच सगळें पुजा जाली की कालीच खाल्ले की मागीर गोड खावपाचें. पयलीं गोडसून स्टार्ट म्हणजे गोड स्टार्ट करपाचें पयलीं. हे गोड. हय म्हणजे हांगासून स्टार्ट न्हू हे परंपरा पयलींसूनच आहा न्हू. सो चलो आतां आदी फोडटलो यो हवय रावला. पळय चला मरे फोडला मरे खा आता फुल खा. आख्खे खावा दे तुवें. फ्रांसीस म्हणटा आपणें फोडायन जाल्यार तुवें अजून काय खावना बिवना न्हू तुवें फोड म्हणा. ज्यूस पिला न्हू. मागीर आवय कशें फोडला रे तें. आख्खे खाव तुवें. जालें आतां कितें च्या पिवपाचें कितें करपाचें फोव करपाचें. आज काय व्हडलेशें मेन काय ना बाय बरें आसा म्हणून कितें आमी म्हणजे अशें कांयच अजून डेकोरेशनाचें कितें काडपाचें करपाचें अजून कांयच करूना. सो फाल्यांचें सगळें करूंक आनी इवन कांय जावना अजून सगळें लावपाक जाय आतां. सो जालें आतां सगळें रेडी करता म्हणजे हांवें कितें आंबाड्यांक न्हू मीठ आनी गोड बीन लावन दवरलेलें. आतां फटाफट करूंक जाय. फ्रांसीस म्हणटा भूक लागल्या सांगता करता तरी पण टायम जाता बाय मदीं मदीं रडटा. सो हे फोव हांवें धवे हेंका फकत धुवन मीठ लावन घेतला आनी चोणे बॉयल करून घेतला आनी आंबाड्यांचें सांसव करूंक हेका मीठ आनी गोड लायलें हेजें उदक सुद्दां सुटलें बरें जालें मॅरिनेशन. आनी हांगा कांय ना कातून दवरला फकत. उसळ करता फोव आनी सांसव. म्हाजे हांगासर फोव जाले दोनूय टायपचे. हे हांगा बटाट फोव रेडी आहा प्लस हांगा दुदांतले फोव जाले म्हाजे. सांसव करपाक जाय आनी उसळ. सो ऑलमोस्ट डन. सो बाय बरें ना म्हणून न्हू आई आनी शनाय डायरेक्टली येयल्या बसीन भंय. बाय म्हणटा शनायक धर म्हणून भैया येयला रे. आनी आई हांगा बसलेली. हा तू कशी बसीनूच येयली मगे. काल गेल्ली परत आयज बायच्या आदी येवचें पडलें. हॅपी दिवाळी. तू कितल्या फावटी हॅपी दिवाळी म्हणटा. तुझे शनाय हय आदी म्हणटा काल तुमकां विश केला सगळ्यांक. आनी मम्मी नाय आं मम्मी बीन ना सारकी रोयण गई बसल्या खावपाक दिता सगळ्यांक रावा. हे पळय बाबीन हाडपाक येयला बाय. आनी बाबा हॅपी दिवाळी कर. आवय चॉकी दिला मरे आई. आले मम्माक दी मम्माक दी. आले माझी नानंग ती आई हॅपी दिवाळी कर बाबा. हाती हॅपी दिवाळी. सो फायनली म्हजें सगळें जेवण जालें. 2 फोव जाल्लेले आतां सांसव केलें आनी उसळ इडली केल्या देवाक पानार दवरपाक आनी ते सगळें उसळ पिसळ चड करून खावचें फ्रांसीस. सगळें गडबड सगळी. हे पळय सांसव जालें चटणी म्हाजी थोडी पातळी सुकें करना थोडी ग्रेवी कशी करना. सो हें जालें आनी सायड बाय सायड म्हाजी हांगासर उसळूय जाली आनी हे फोवच बीन सगळें रेडी आहा. बाबी बायक न्हाणोवपाक येयला न्हू सो पान बीन दवरता देवाक दाखयता आनी तिकाय सामको खावपाक दिता. सो सगळें पान दवरल्या देवाक. आयज काय करून हांवें फकत फोवच केला बाकीचें सगळें न्हू चुकरी बिकरी ते सगळें विकते हाडला. कांयच करूंक टायम गावना. बेश्टे पानां दवरून हे सगळें दवरला ते सगळें विकते. फकत हांवें चारूच आयटम हे केला. सो आतां कोणा खावपाक जाय तांकां खावन शनाय आदी बीन सगळें आहा. आतां मातशें जेवणाचें पळोवंक जाय. तांकां जेवण करचें पडलें फ्रांसाक ते फोव बीन चलना ताका जेवण जाय पडटलें.
सो जेवणाचें म्हणजे कितें आहा ना, जेवणाचें करपाक गेला आयज प्लेन जेवण केला, कांय करूना. बेश्टें शीत दाळ आनी हेजी आमची वालांची भाजी केला. तांकां सांसव आहा प्लस कोणाक चण्याची उसळ खावपाक जाय, चण्याची उसळ शकता रे. आनी कांय ना, सगळें क्लिनूय करपाक जाय. सो सवय घातला, रास उरला म्हणजे बंद करपाक जाय. आनी आयज बेश्टी प्लेन हें केला, दाळ केला. कोणाक भूक ना, फोव बीन खाल्ला ते सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांना बेश्टे आड पडला. सो एवरी दिवाळीक म्हणजे आमगे घरा सुद्दां इगेर सुद्दां तशेंच जातालें. आमी कितें करताले ना, जेवण म्हणजे केल्यार लेट करतात नाल्यार करीत नासले चडशीं. कोणूच जेवंक वचनासलें. पयलीं कितें जातालें दिवाळी जावन आमच्या थंय बीन तेंगे म्हणजे अशी पयलीं अशी वयताली, 1-2-3 घरांगे वयताली. आनी हांव वाड्या वयचो सगळो लोक न्हू आयले थंयचे उलयता हांव तुमकां. सगळे ना वाड्या वयले सगळे दादले माव न्हू सगळे घरान भोंवताले. आमी कितें करताले, फोव बीन सगळे टेबलार मांडून दवरताले. सगळे आमची मिठाई नमकीन बीन कितें आहा तें सगळें. सो सगळे ग्रूप कशे येताले, 1-2 बेश्टे तोंडान चिप्स बीन बेश्टे बनाना चिप्स कितें मिठाई तोंडान घातले वयताले. सो एटलिस्ट घरान तर येताले कोण दिवाळी अशें. सो आनी मागीर आमी हेंगे तेंगे वचताले, फोव खाल्ले कितें खाल्ले. सो पोट भरताले. आनी गव्हर्मेंट कितें जेवपाक बिवपाक दिसनासलें दिवाळी. आनी सांजचे मागीर लक्ष्मी पुजन. आनी हे 2 वर्सां कितें जाता, एक दीस दिवाळी येता आनी दुसरे दिसा लक्ष्मी पुजन येता म्हणून बरें येता. म्हाजी गडबड आतां कशें जातलें तें खबर ना. सो आतां मातसो भायर न्हिदला न्हू, उठोना बाजू आजून. सो बेगीन मातशें आमी वचून येता. म्हाका गिफ्ट कितें घेवपाक जाय म्हणून फटाफट वचून येता. आयचें म्हणजे दिवाळी म्हणजे ह्या वेळची अशी हे कशी तशें कांय ना, म्हणजे बाय बीन बरें ना सगळें असो मोड असो कांय ना. सो तें कितें करपाचें बीन तर नॉर्मल कितें आहा तें केलें. सो तुमकां पळोवपाक घालता कोणाक दिवपाचें गिफ्ट आहात तें आमी हाडूंक वयता. आनी फाल्यां तर मागीर फाल्यां एटलीस्ट आतां तर मातशें बरें आहा तें, कालच्यांकून बेटर आहा. पूण मातशें मदींच आंग आसतकीर तेका फिवराचें दिता हेका वोपत बीन. आनी फाल्यां पळोवया आमी, फाल्यां मातशें बरें दिसल्यार पुरो हेका शंकराक घेवन वयता. गाडी ना न्हू म्हणून आमी सकाळची तशें आयज गडबड सगळें. सो आतां मॅक्सान येयला आमी फकीरा कडेन. सो पळोवया हांगा कितें ऑफर आहा कितें आहा तें पळोवन आमी फटाफट घेवन वयतले. सो शंकराक हांवें मातशें सिलेक्ट करूंक लायला हेल्पाक. शंकरूय पळयता आनी ताकाय पळय सांगला तुका कसलें जाय तें. सो आतां सांज जाली, आई आनी शनय वयता खंय ते वयता म्हणजे बाय बाय हां चला हां चला वचा. आनी आजी वयता खंय फ्रांसीस वयता म्हणून तांकां पावपाक. सो चला तर फाल्यां लक्ष्मी पुजन बीन न्हू म्हणून वयता. आनी आयज दिवाळी म्हणून ते रावना म्हणाले. चौकास वता हां बरें चला. हां बरें. सो आई बीन गेली ती आनी हांव आतां वाती घालपाचें सगळें प्रोसेस करता. मातशें भिजत दवरता मातसो वगत मागीर पेटोवपाक. आनी तो जाय तितलें थोडोच काडला. कोणाक न्हू अशी प्लेटी आहा त्यो दवरताले. ठीक मागीर ते कितें जाता ना, तेल सगळें अशें हांव हेजें दवरता न्हू कॅरेटीच्या वयर ते मागीर केन्ना कपडे घालता कितें जाता सगळें तेल लीक जाता. सो ते तशें करतले हे का. आमच्या दिवाळीचो ब्लॉग नॉर्मल कांय तशें शूटूय करूंक ना आनी म्हणजे अशें कांय हें करपाक गावना. काही स्पेशल तशें कांयच करना, नॉर्मल ब्लॉग आसलो. पळोवया फुडल्या दिवाळी बरी वचो. हेका मातशें बायच्या खातीर फाटीं फुडें केला आयज सगळें. तरी सुद्दां तितलें सगळें मेन कितें आहा तें सगळें करून घेतलें हांवें. फाल्यां लक्ष्मी पुजा फाल्यांचें पळोवया कशें कितें बायचें स्टेटस पळोवपाक जाय. पण तरी सुद्दां लक्ष्मी पुजन करतलीच आमी. सो चलो पळयता पयलीं आतां हें करून घेता, हें भिजोवन घालता सगळें. खंय रे हॅपी दिवाळी. पंटी पेटोवा. हॅपी दिवाळी. पळय बाय न्हिदतले आमचे. पापू घातला नवी पापू. हो पळय बायचे बापू रे. वारो येनाला पुरो पापा पेटतो पापा. हे पापा सगळें हॅपी दिवाळी म्हण बाबा. सांगी पळय हांगा पळय आमी पळय रे हांगा पळय. पापा खंय बाबा, पापा खंय, पापा दाखय पापा खंय. पापा